प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराचे कॉन्फरन्स हॉलान आमी सगळे येयल्ले आहा. स्पेशली नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टात जो वॉटर शॉर्टेज इतली वर्सां जाली आहा आनी एक फुडें कशें तुमी सॉल्व करूंक शकता. वॉट इज युअर डायरेक्शन, वॉट इज युअर प्लॅन. तुम्ही हॉलिस्टीक प्लॅन केला काय बेश्टो टेम्पररी मेजर करूंक शकता हे आमी आयज तांकां विचारपाक हिंगा येयल्ले. तेंचे ऑफिसरांचे आन्सर आहले की हो पंप रिप्लेस करपाक आसनोराचे उलयता हांव. आसनोरा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे हो पंप रिप्लेस करूंक ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर अनदर 30 MLT हे सगळे फायली मूव केल्या, टेंडर जाल्या, एक्सपेंडिचर सँक्शनाक उरल्या, हे सगळे आहा तेंचे आन्सर्स. बट ते फायली कोणूच घेवन भोवना. आता हे गजालीक 5 वर्सां जाली. म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकरान जेन्ना परतून 2017 जे मुख्यमंत्री जालो आनी पयल्या असेंब्ली सेशनाक पयलोच असेंब्ली सेशन जेन्ना घेतलें त्या असेंब्ली सेशनाक तेणें सांगले आय विल इन्क्रीज द कॅपॅसिटी ऑफ द ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर. म्हणजे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे आहा आसनोरा तेची कॅपॅसिटी आपण इन्क्रीज करतलो आणि आय विल सप्लाय वॉटर टू एंटायर बार्देज स्पेशली टू द कोस्टल बेल्ट जिंगासोर उदक शॉर्टेज आहा. आता ह्यो फायली तेन्ना बेगीतले बेगीन सगळे इंजिनियरांनी प्रिपेअर केल्यो, सगळे केले, तेजो टेंडर जालो, पण आयज पासून वर्क ऑर्डर दिवंक ना. आयज जाली 4.5 वर्सां कंप्लीट. आमकां फ्री उदक नाकाच. जे चीफ मिनिस्टरान फ्री उदक म्हटला ते गरीब लोकांक, ते रुरल गोवा जे आहा तांकां फ्री उदक दिवंक जाता कित्याक थिंगासर उदक आहा, आमकां उदकूच ना. हांव हिंगा येयला कित्याक आयज हिंगा सगळ्यांक घेवन, सगळे वॉर्ड मेंबर आहे, सरपंचीस, ZP मेंबर सगळ्यांक घेवन कित्याक येयले आमी हिंगा उदक ना म्हणून. आनी हिंगासर उदक कशें मेवतलें आमकां तेचेर आमकां एक तेंचो प्लॅन जावो. खोदोळी येवपाक लागला, उदकूच येना. जे येता पळय ते फूल रेड उदक तांबडे. तुमकां आयज शॉर्टेज ऑफ उदक येता कित्याक तिलारीसून ब्रीच जाला, तिलारीचें उदक येयना. आमटाण्यासून उदक आता त्यांनी पंप करून आमकां दिता सांगला. सद्याक जे त्या चॅनलाचे जे उदक आमकां फिल्टर करून दिता ते उणें आहा. ते कितलेशेच MLD उदक उणें आहा जे आमकां आख्खे बार्देजाक सप्लाय जाता पळय. ते खातीर आयज कोस्टल बेल्टाक उदक ना गेली 12 दीस. तेजे पयलींय उदक नासलें. जेन्ना हे प्रॉब्लेम नासले तेन्नाय उदक नासलें. सो ते खातीर जो खुंयचे पायपलायनी चेंज करूंक जाय, ते भिडाच्यो पायपलायनी आहा अजुनी. थोडे सगळे मारनाचो बाब फ्रेडी सांगतलो तुमकां, बाब विलियम सांगतलो वॉर्ड मेंबर. थिंगासर भिडाच्यो लायनी आहा त्यो 40 वर्सां पयलीं घातलेल्यो. तेजे उपरांत आनीक लायनूच ना तिंगा. आता न्यू पायपलायन तेणी प्रपोज केल्या 5 करोडाची. ती फायल आता 5 वर्सां जाली खंय घुंवता परतून येता. म्हणजे टेंडरूच जायना त्या फायलीक कित्याक कोण फॉलोअपच करिना. आणि ते स्पेशली आसनोरा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे दॅट इज नोबडीज बेबी. म्हणजे थिंगासर MLA खंयच्याच MLAक लागना ते. सो खंयचोच MLA जो PA घेवन भोवना ते फायली ते आहा आपणान आहा थिंगासरल्यो फायली 5 वर्सां जाली घुंवता. टेंडर एकूय जायना. हांव CM कडेन बसपाचो हाचेर. पयलीं हांवें सांगलां PCक म्हाका तूं आख्खें दी म्हणून. कितें कितें वस्तू तुका अर्जंट टेंडर जाल्ले जाय आनी वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो जाय ते दी. हांव ते घेवन CM कडेन बसता. केन्ना पण बसतलो दिवन न्हू म्हाका. हांवें सांगलें ताका बाय टुमॉरो डे आफ्टर यू गीव मी आय गो ऑन सीट विथ हिम ऑन मंडे अँड टेल हिम दॅट दीज आर द थिंग्स विच आर हांव लेटर हेडीर घालून सारकें दिता ताका की हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट आसनोराक हे वस्तू जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी. जाल्यार आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम फुडले 6 म्हयन्यांक सॉल्व जातले. नाल्यार सॉल्व जावचे नाय. आणि देन वी विल हॅव टू सी वेर वी हॅव टू ले न्यू पायपलायन्स इन द कोस्टल बेल्ट. नाजाल्यार जावचे ना प्रॉब्लेम. आयज महाराष्ट्रासून जो कॅनल आमच्या गोंयान येता तिलारीचो तो ब्रीच जायत आहा. तेदूस फुटलो. आयज 10 तारखेर कितें डॅमेज जाला तो. आयज पासून उदक ना आणि शॉर्टेज ऑफ वॉटर आख्खे बार्देजाक वयता. देर इज शॉर्टेज ऑफ वॉटर. सो फुडें
जी हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसेस, रिसॉर्ट्स, बिल्डिंगां, फ्लॅटां जी वाडटा तेंकां जर आमकां उदक दिवपाक जाय आनी एक्झिस्टिंग लोकांक उदक दिवपाक जाय जाल्यार आमकां वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट आसनोरा, ऑगमेंटेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट थिंगा आहा पळय तितले पंप्स पयले रिप्लेस करपाक जाय. ते ओल्ड आउटडेटेड जाल्ले आहा. पंपिंग द वॉटर फ्रॉम द रिवर ऑर फ्रॉम द तो नर्ला जो आहा व्हडलो व्हांव जो आहा आमचो थिंगासून जे उदक येता थिंगासून पंप करून फिल्ट्रेशन प्लांटान हाडून फिल्टर करून सप्लाय करप हेचेर आमकां भार दिवचो पडटलो. नाजाल्यार वी वील बी ओनली टॉकिंग. आमी अशें आदी हॉलिस्टीक प्लॅन केला, गार्बेजी खातीर केला आनी आमी करून दाखयला. कलंगूट, सालिगांव वाठारार जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट केला हे सगळे पंचायतीक केला आमी. 30 पंचायतीचो वेस्ट येता थिंगा. आदी कितें जातालें हे पंचायत त्या पंचायतीन व्हरून उडयताले रातचे. सो थिंगाय आमी प्लॅन केलो. प्लॅन करूनच कंप्लीट केला आमी. सो हे उदकाचो जो तर आयज प्लॅन करिना आमी जाल्यार कांयच जावचें ना. आमी उलोवपाकूच उरतले. ओके